दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशार असणारा तुझे सरशी काशेता. संसार तुवे रचलोय सुंदर तो केलोय रावळेर सारके नेटोवन मनशाक राय केलोय. होगळीक तुका सदां फावो हे रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. पृथ्वी वयले सगळे तुका मोगाचे मोज्या हातान घालाय म्हाका फायद्याचे. अर्गान तुका सदां फावो हे रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशार असणारा तुझे सरशीने काशेता. मोगाळा सोम्या, आयचो वो अमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळजांतावन अर्गां दिता. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादां तुवें भरल्याय आसता. हो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थबरीत तरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या दिसाच्या आमच्या सर्व कामांचेर तुजें मोलादीक बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या भद्र आश्रया खाल राखोन व्हर. सर अवघाडांतली आनी हेर अनाहुतांतली आमकां शाबितायेन राख. तुवें आमकां फावो केल्लो हो बेसांवांचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमचे देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटूंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वान प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळ्याची जर सर्वांच्या काळजांक उर्बेन भरून दी. तुजी अमोलीक काकुळत संवसाराच्या मुल्या मुल्यान वाळोवन दी. आनी सगळो संवसार तुज्या काकुळतीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परजळोवन दी म्हूण आमी मागतां. हे मागणें आमी करतां तुज्या पुता सोम्या जेजूचे नावी. आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 13 वाक्य 18-20 म्हणसर. उपरांत तो म्हणालो, देवाचें राज खंयच्या सारकें म्हूण हांव म्हणूं? खंयचे वस्तूक हांव तें सरी करूं? ते एक मनशान आपल्या बाटांत किर्लात घाल्ल्या एक सासवाच्या कणा बरी म्हूण येत.
तो कण वाडलो आनी वोडयेक जड जालें. आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी आपले गोंटेर बांदलें. परत्यान जेजू म्हणालो, देवाचें राज कसले वस्तूक हांव सरी करूं. ते एक स्त्रियेन 3 शेर पिठांत बरसिल्ल्या कमिरा बरी म्हणयेत. क्रमेण तें पीठ सगळें फुगलें. देवाचें उतार हें. ल्हान संगतींनी विशेष सकत लिपोन आसा. ल्हान मेटां काडूंक सुरवात केल्ली व्हड मेटां काडूंक शकतात. ल्हान कामां करून फामाद जाल्ली व्यक्ती सबार आसात. ल्हान संगती थोडे फावटी अगाध प्रभाव घालूंक शकतात. आमचो देव ल्हान संगतींचो देव. ल्हान म्हणटार संवसारांतल्या ल्हान गांवांत सुरवात जाल्लें जेजूचें मिसांव आज सगळ्या संवसारार विस्तारलां आनी विस्तारूनच आसा. त्या वावरांत आयचे वपारींत आसच्या दादल्या आनी स्त्रिये बरी हर एकल्यान आपलो पात्र खेळोवंक आसा. सासवाच्या झडा बरी आमचें जीवन हेरांचे कश्ट हळू करून तांकां विशेव दिवचें तसलें. भुकेन आसल्ल्यांक खाण दिवन पोशण दिवचें तसली. जिवितांत कंगाल जाल्ल्यांक समाधानाची सावळी दिवचें तसली जावंक जाय. जर आमी देवाच्या मोगाची आनी दयाळायेची खमीर आमच्या समाजेंत मेळयता तवळ सगळो संवसार बरेपणान भरतलो. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची. आमच्या सौम्या आनी सडवंडारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. सांत आंतोनीच्या मानाक नोवेन. सांत आंतोनी आमा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सर्वेस्परा शासनाच्या देवा, तुवें पाद्वाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आशिल्ल्यांचो थीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. ए वर्त्या सांत आंतोनी, तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अणवरां देंवसार आनी सर्व तारांची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उगडास कर. तुजे मारिफात पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये थंड जातात, तोंटे उठोन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्ले सर्व तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राचारणां पयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर्व पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागतांव. इतले व्हडा आशेन आमी मागतांव ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. हे निष्कळपणाच्या धव्या फुला, दुर्बळकायेच्या उंच देखी, खालत्यापणाच्या नीज आसऱ्या, भाग्यवंतपणाच्या परसडीक नेकेत्रा, ये अनंत बरीत सांत आंतोनी, देवपुताक तुज्या हातींत घेवचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परातून मागता, तुज्या पदवेदार आदारा खाल म्हाका काणगे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेश जावन आसा. म्हजेर दया दवर आनी ह्या म्हज्या व्हडा गरजेंत म्हाका पाव. सक्कड अक्रम मोग म्हज्या काळजांतलो पयस कर. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो वर्तो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सुम्याची साकरी कर. तुजे सांगाता शासनाच्या शासनाक ताका वाकणूंक, ताका भोगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गाराजांत म्हाका पावय. आमेन. कुटुंबा खातीर मागणें. मोगाळा जेजू क्रिस्ता, ह्या संवसारांत मोरयेचो आनी जुजेचो भुरगो जावन नजरेतांतल्या भाग्यवंत कुटुंबांत तूं जियेलोय. आमचें कुटुंब आमी तुजे जतने खाल समर्पून दितांव. आमचे अत्रेक सूख दूख कश्ट आनी वावर तुका भेटयतांव. आमचें घराणें भावार्थाचें, मोगाचें, भाग्यवंतपणाचें आनी समाधानाचें बिडार जावं. आमचे मदलो एकवट थीर जावं आनी माया मोग वाडूं. आमच्या घरांत तूं येजमानपण चलय. आमच्या कुडी आत्म्याचेर आनी आमच्या कामाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. रागाचो, हग्याचो आनी बेबदेपणाचो देंवसार आमच्या कुटुंबांत हावन पयस दवर. आमची काळजां सदांच उक्ती दवर. तुजो मोग विस्तारचें देणें आमकां दी.
द्वेष आसा तें माया मोग वंपोवंक समाधानाचें देणें आमकां दी. मोरये मायेच्या आनी सांजुजेच्या विनवणेन आमची कुटुंबां सर्व विघ्नांवरांतलें राखोन व्हर. आमेन. ह्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी आतां आशेवया. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सरशिनेव काशेता. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सरशियेव काशेता. संसार तुवें रचलोय सुंदर तो केलोय रावळेर सारके नेटोवन मनशाक राय केलोय. होगळीक तुका सदां फावो हे रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सरशिनेव काशेता. पृथ्वी वयलें सगळें तुका मोगाचे म्हज्या हातांत घालाय म्हाका फायद्याचे. अर्गान तुका सदां फावो हे रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सरशिनेव काशेता. ये देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आनी मनशां रचणारा तुजे सरशिनेव काशेता. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी